जोसे फिलिप डिसोजा सलग तिसरे फावट ऑल गोवा फिशिंग बोट मालक संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध वेंचून आयलो. फाटल्या 2 वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या इंधनाचेर नुस्तेमारी अनुदान खारेवाडो हांगा सध्याची नुस्तेमारी जेटी वाडोवपाची मागणी नुस्तेमारी खात्यान केल्या. एनसीपीचो राज्य अध्यक्ष आनी आदलो मंत्री जोसे फिलिप डिसोजा बेरेस्तारा सलग तिसरे खेपे अखिल गोय नुस्तेमारी बोट मालक संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध वेंचून आयलो. फाटल्या 2 वर्सां सावन इंधनाचेर नुस्तेमारी अनुदान प्रलंबीत आशिल्ल्यान नुस्तेकारांक आनी बोटी मालकांक खूब अडचणींक तोंड दिवचें पडलां अशें कार्यकारी समिती बसके उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना डिसोजा हांणी सांगलें. तशेंच खारेवाडे हांगा आशिल्ली सध्याची नुस्तेमारी जेटी सामकी बाबत स्थितींत आसा. ती सांबाळून आनीक 50 ते 100 मीटर वाडोवन दिवपाची मागणी तांणी केल्या. लायक गव्हर्नमेंट आमकां एक वॅट दिता, हे डिझलाचेर वॅट दिता, हेच आमी सबसिडी हाका म्हणटा. पूण 2 वर्सांची आयज पासून ती सबसिडी म्हणटा आमी ती आयज पासून पेंडींग आहा. एक्चुअली ते वॅट आमकां हेजेर गव्हर्नमेंटाक लायक ऑलमोस्ट 20 रुपीज वयता. पूण आमकां जेन्ना ते कॅल्क्युलेशन कोत्ता आसतना लोवस्ट हेजेर येता, लायक 6 रुपीज लोवस्ट आहा तेजेर येता आनी ते आमकां तितले 100 रुपया लिटरा दिता आनी हेर सगळे पयशे लायक गव्हर्नमेंट आपणान दवरता. 2 वर्सां जाली आमी गव्हर्नमेंटा कडेन एक मागणी आमी घातली आनी आमी सांगले आमकां इली ही फिशींग जेटी आहा, ही फिशींग लँडींग टेम्पररी ही फिशींग लँडींग जेटी आहा ती मातशें जाता जाल्यार एक्सटेंड करची म्हूण. आनी गव्हर्नमेंटान ही प्रोपोजलूय रेडी केल्ली. आयज पासून ही फिशरी डिपार्टमेंटान ही जी प्रोपोजल जे एडिशनल एक्सटेंशन इलें करपाचें आहा टेम्पररी ते करपाक सारकी गरज आहा ही प्रोपोजल फिशरीच्या डिपार्टमेंटान. आनी हे सगळो मुवमेंट आमचो फिशींग जेटीचो इल्ल्याशा हेच्या टेम्पररी जेटीचेर जाता. आनी जोरी तर देहा करपेन जर कितेंय तरी कावज घडलो आनी कितेंय तर वास्त बरें जालें जाल्यार हांव नको कोणाक ब्लेम करपाक.